What are the investigations you do basically? Yeah, basically hypo and hyperthyroidism जेन्ना आमी सस्पेक्ट करता based on the symptom which I have told, तेन्ना basic 3 investigation करता. म्हणजे एक T3 लेवल जे सांगले T4 लेवल आणि TSH लेवल. हातूंतले T3 T4 जे लेवल आसा ती सगळ्यांत इम्पॉर्टंट. जर ती लेवल कमी जाली तर TSH म्हणजे कितें, थायरॉयड जो ग्लँड आसा जो कंट्रोल आसता तेजो ब्रेना कडेन आसता. ब्रेनार एक पिट्युटरी ग्लँड आसता, तो TSH सिक्रेट करता आनी TSH डायरेक्टली एफेक्ट थायरॉयड ग्लँड. जर T4 लेवल कमी जाली पेशंटाची जाल्यार तो TSH वाडटा. म्हणजे कितें, ब्रेन इज making an attempt to provoking thyroid gland to secrete more thyroid. So in hypothyroidism कितें जातलें, T4 लेवल देंवता आनी TSH लेवल वाडटा. जेन्ना T4 लेवल कमी जाता आनी T3 लेवल कमी जाता आनी TSH वाडटा तेन्ना आमी तेका ओवर्ट हायपोथायरॉयडिझम अशें डायग्नोसीस करू शकता. केन्ना केन्ना हे देर इज एंटिटी कॉल्ड सब क्लिनिकल हायपोथायरॉयडिझम. म्हणजे कितें, तुजे T3 T4 जे लेवल्स आसा ते नॉर्मल आसता पूण TSH लेवल वाडिल्ले आसता. म्हणजे ब्रेन सेन्स इट नाव दॅट T3 T4 लेवल इज गोइंग टू गो डावन. म्हणजे सब क्लिनिकल एनी टायम हो पेशंट आतां फुडें सारको फूल ब्लोन हायपोथायरॉयडिझम जावं शकता. ह्या केसीक आमी सब क्लिनिकल हायपोथायरॉयडिझम म्हणटा. बोथ सब क्लिनिकल हायपोथायरॉयडिझम एज वेल एज क्लिनिकल हायपोथायरॉयडिझम दोनी तेका आमकां ट्रिटमेंट दिवची पडटा. अच्छा डॉक्टर, म्हाका सांगा, खुबशे फावटी तुमी फ्री T3 T4 अशें म्हणटा. वॉट इज डिफरंट बिटवीन फ्री आनी दुसरे म्हणजे कितें एंटिटी आसता? हां, फ्री T3, सो मेनी टायम वी आस्क फॉर द इन्वेस्टिगेशन टोटल T4, टोटल T3, फ्री T4, फ्री T3. फ्री T3 म्हणजे टोटल T4 म्हणजे की जे T4 आसा ते विच इज बाउंड टू द प्रोटीन. आतां T4 बेश्टें फिरना, आपल्या आंगान घोळना, तर इट इज बाउंड टू द प्रोटीन. सो टोटल अलॉंग विथ द प्रोटीन जे आमी लेवल करता तेका आमी टोटल T4 म्हणटा. आतां फ्री T4 म्हणजे कितें, जें रिलीज जाल्लें आसता तें प्रोटीन इंडिपेंडंट ते फ्री, आनी दॅट इज द मोस्ट एक्युरेट फॉर्म ऑफ एस्टिमेशन ऑफ द थायरॉयड हॉर्मोन लेवल. जेन्ना फ्री T4 लेवल वाडटा किंवा देंवता आमी एक्युरेटली सांगू शकता की पेशंटाक हायपो किंवा हायपरथायरॉयडिझम आसा. ऑफकोर्स इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द TSH लेवल इंटरप्रिटेशन. सो जेन्ना आमी हे क्लिनिकल असेसमेंट करता लॅब इन्वेस्टिगेशन, हे बोथ थिंग बोथ थिंग आयडियली इन माय प्रॅक्टीस आय आस्क फॉर फ्री T3, फ्री T4 आणि TSH लेवल, ऑल थ्री टुगेदर. मेनी टायम्स मेनी डॉक्टर्स विल prescribe only for a TSH level, but there are many problems in interpretation of this. जेन्ना फक्त TSH लेवल जेन्ना आमी इन्वेस्टिगेशन मागतात तेन्ना T3 आनी T4 आमकां कांयच अंदाज नासता. सो हे TSH लेवल विदाउट T3 T4 level investigation magap, as per personally I will not ask that. I will always tell you T3 T4 level along with the TSH so that I can accurately know patient कितें exactly problem आसा, हांव माझे ट्रीटमेंट दिवं शकता.